नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया नाचण्याच्या पिठाचे लाडू। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। ह्या हांवें 2 कप नाचण्याचें पीठ घेतलां। तूप घालच्या पयलीं 1-2 मिनटां पीठ मातशें हून करून घेवपाक जाय। अर्द कप तूप घालता। पीठ आमकां बरें भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम फ्लेमीचेर पीठ बरें भाजून घेवपाक जाय। पीठ भाजता आसतना धवळीत रावपाक जाय। पीठ करपपाक दिवपाक जायना। पीठ बरें भाजून जालें, गॅस हांव बंद करता। पीठ सामकें थंड जावपाक दिवपाक जायना। मातशें उंचें आसतना तातूंत आमकां गोड घालपाक जाय। 1 कप गोड घालता। गोड पिठान मिक्स करून घेवपाक जाय। पीठ मातशें हून आसतना गोड घातलें म्हणटकच गोड बरें विरगळटा आनी पिठान बरें मिक्स जाता। गोड अशें पिठान वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। अर्द चमचो घालता वेलचीची पावडर। हे हांवें काजू आनी बदाम रोस्ट करून घेतल्या। मिक्स करून घेवया। लाडू बरें वळपाक जायना, ताका लागून थोडेशें तूप घालता। 2-3 चमचे तूप घालता। मिक्स करून घेवया। तूप घालून मिक्स करून घेतले। आता आमी लाडू वळपाक सुरवात करूया। अशे लाडू वळून घेवपाक जाय। लाडू वळटा आसतना ल्हान जितके मोठे तुमकां जाय त्या प्रमाणे करून घेयात। हे पळयात, लाडू हांवें वळून घेतले। 2 कप पीठ घेतिल्ले, तातूंत ह्या सायजीचे 22 लाडू जाल्या। पळयात, लाडू एकदम बरे जाल्या, सॉफ्ट जाल्या, अजिबात घट जावंक ना। नाचण्याच्या पिठाचे लाडू खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।